आज आम्ही आसा तो गांव मलकपण मलकर्णे पंचायतींतलो एक विभाग आसा, एक वार्ड आसा. आनी ह्या वार्डाचेर आमी आयज सातेरी देवीच्या परिसरांत हे क्लिननेस ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. आनीक स्थापना दिन आनीक एक सादारण एक सप्ताहभर हे सगळे कार्यक्रम आमकां करपाचे आसात. प्रत्येक विलेज पंचायतीन भितर स प्रोग्राम आमी घेतिल्ले आसात. प्रत्येक वार्डाचेर वचपाचो एक कार्यक्रम करपाचो, दुसऱ्या वार्डाचेर वचपाचो दुसरो कार्यक्रम करपाचो, अशा ह्या संपूर्ण मतदारसंघान भितर आमी आंखणी केल्ली आसा. आमी आसा तो मलकपण गांव. आता क्लिननेस ड्रायव्ह, ताच्या नंतर एक बेनिफिशरी मीट आसतली, ताच्या नंतर एक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची रॅली आसतली, ताच्या नंतर आमकां दुसरे कार्यक्रम म्हणजे वॉटर बॉडीज क्लिनिंग आसतले, ताच्या नंतर आमकां चौपाल म्हणजे आमच्या भुताच्या समितीचे तशेंच गांवचे समस्याचेर आमकां चर्चा करपा खातीर एक आसा. म्हणजे एका विलेज पंचायतीन भितर स कार्यक्रम आनी 8 पंचायती आसात. ह्या इतक्या परिसरां भितर संपूर्ण हो जो मतदारसंघ आसा तो दवरून काडपाचो आनी प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावपाचो हो विचार आसा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो फक्त एक राजकीय पक्ष न्ही, तर आमचे जे कार्यकर्ते आसात ते प्रत्येकाच्या परिचयाक वचपाक जाय, प्रत्येकाच्या आदारान वचपाक जाय, गांवच्यो जबाबदारी ताणें घेवपाक जाय. ह्या हेतून ह्यो सगळे कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसात. भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यां बरोबर सदांच फक्त राजकारणाच्या वेळार किंवा मत मागपाच्या वेळारच वचनात, तर हे प्रत्येक कार्यकर्तो ह्या गांवच्या मनशा कडेन जोडलो गेलो वता. म्हणजे आतां आमचे बेनिफिशरी मीट जाता तेन्ना 25, 30, 50 बेनिफिशरी येतात आनी तांचे एक्सपिरियन्स आमी पळयतात, कोणाचे हे प्रश्न उरल्या काय कितें. सेकंडली आतां हांव मलकर्णे पंचायतीन आसा, ताच्या नंतर हांव रिवणा पंचायतीन वतलो, ताच्या नंतर हांव नेत्रावळी पंचायतीन वतलो, ताच्या नंतर हांव गावरे पिल्ला शेवटची, आनी फाल्यां सकाळी आमचे उगे पंचायत, आमच्या नगरपालिका सांगे, तशेंच म्हाजे भाटी पंचायत आनी वाडे पंचायत, अश्यो ह्यो 4 एका दिसा भितर कार्यक्रम आमी करतात. हो कार्यक्रम आसा तो 8 तास आमी करीत रावतले. आनी सांजचे जेन्ना आमी एकठांय सगळे कार्यकर्ते जमतात तेन्ना एक स्नेह भोजन म्हणून कार्यक्रम आमचो सगळ्या पंचायतीन भितर जातलो. जातून भितर आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात ते एकठांय बसून आमच्या विविध विशयांचेर चर्चा करतले आनी ताच्या नंतर एक स्नेह भोजन जातले. अशा प्रकारची आंखणी आमी केल्ली आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.